सगळीं आमी उबी रावया. मिसाची सुरवातेक आमी गायन गावया. एकलोच आमचो सोमी. A13 500 A13 page 6. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची शांती आणि कृपा तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळ्यांसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज सदांकालाचो चवथो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माची विशय ताची शिकोवण विशीं लोक अजाप जातलो. जेजू ही संवसारांत आपल्या बापायचे बरी शिकोवण दिवंक आयलो आनी लोक ताच्या शिकोवणे विशीं अजाप जातलो, कित्याक तो अधिकार आसलेलो परी तांकां शिकयतालो. जेजूची शिकोवण मानून घेतल्यांनी आपलें जिवीत देवाच्या संबंदान सांबाळलें आनी जाणें ताची शिकोवण नाकारली ताणें आपलेंच जिवीत निराशीपणांत बुडयलें. जेजूची शिकोवण आमकां जिविताक पावयता, कित्याक ही शिकोवण सोर्गींच्या तेत्वान भरलेली आसा. जेजून पोरजेचेर शिकोवंक दितना बरेपणाची, शांतीची, मोगाची, हुस्क्यान भरलेली, नितीची आनी कुशलकायेची फळां उत्पन्न करतल्यांक बियां शिंवारलीं. जाणें आपलें जिवीत बरें जमनी परी करूंक जेजूची शिकोवण मानून घेतली ताणें सुबाम पीक उत्पन्न केलें. तर ह्या मिसाच्या भेटीन वांटो घेतना जेजूची शिकोवण मानून घेवंक आनी ताची शिकोवणे प्रमाणें आमी जिवंक आमकां कृपा आनी बल मागतना आमच्या भारतांत खरी शांती निर्माण जावंक भावार्थान मागुया. भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक ह्या आयच्या मिसा समारंभाक मागीर मोगाचो येवकार. आमी वेळ काडून ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्या देवाक दिन भासूंक सगळे ताचे उपकारा पासून केरीत भाशेन देवाचे दिनवास आठोवया. खंयच्यानूच नव्या वर्साचो पयलो म्हयनो जानेराचो म्हयनो संपत आयलो. 30 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या आमी आमच्या भारतांत संवस्कायेचो दीस पाळटा. मागुया मिसांत सगल्यांक आमकां शांतीन समाधानान आमी जियो. आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत जेजूची शांती आमच्या काळजांनी राज चलो. आनी करता आसतना आयच्या मिसाचे इतिहासांव डॅरन आग्नेल लॉपीस हाचे इतिहासांव बसत आमी मागुया. तशेंच आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत भोव करून शेब्रन मोंतेरो आनी आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पयलो वेडिंग एनिवर्सरी स्टॅलिन देसा आनी नोएमिया डिसिल्वा तांचे पासत आमी मागुया. सर्गीच्या बापान
तांचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालून आनी आमचे मागणेन देवाक मानता ती भाशेन जावंक आमीच सोक म्हूण ओळखुया एक गोडयोगीच रावन देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी आनी तुमकां वावडयो वसुदेव्या विचारून सांगा मनान चिंतून तणान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. मोसो प्रात अमोसो प्रात अमोसो बडो प्रात ह्या भाग्य सदां सांगपाक बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावड्यान म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Ci voi in Gesù Cristo e noi
प्रार्थुया. आमची एकल्याची मागणी गोरजो बापाक उबारुया. भोव करून पिडींत आसात तांचे बसत मागुया. ह्या सातोळ्यांत आमच्या गांवांत 2-3 मरणां जालीं. सोंपून गेल्ल्यांक देवाची शांती आनी तांच्या कुटुंबांक बुजवण मागुया. आमची भुरगीं आपल्यो एग्जामी बसल्यांत, प्रिलिम्स 10वीची 12वीची तांचे बसत मागुया. सर्वेस्पर आमचे देवा, सगळे मनान तुजी बोजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगळे मनशांचो मोग करूंक आमकां फाव कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. दुसऱ्या सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान आपल्या पोरचेक सांगलें, तुमचो सोर्वेस्पोर देव तुमच्याच मोदलो, तुमच्या काश्या भावां भितरलो म्हजो असलो एक प्रवादी उठयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. हें तुमचेच ओरोप दोंगरार सोबीच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोलें. तुमी म्हटलें, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आकट्याचेर आमचे दोळे आनीक पडूंक दिवं नाका. ना तर आमी मरतल्या. आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, ताणें म्हणलेलें तें सगलें खरें. तांकां ताच्याच भावांतलो तुजो सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो. ताच्या तोंडान हांव म्हजीं उतरां घालतलो आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकुना जायत जाल्यार हाच्या पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावंक ना तें म्हज्या नांवान सांगूंक फुडें सरत वो दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. देवाचें उतरें. देवाचे उतर. जबाब गावून जातलो. आज तरी ताचो थाडो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. हे स्त्रोत आमी हे पोरी गावया.
सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कळप आमचें तारण, ताका वाखाणुया. जबाब. आसोरिताचो ताळो तुम्ही आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाका. सोरपूट पडुया ताच्या मुखार. आमचो एकलोच देव तो, आमी सगळीं ताची पोरजां. चोरवांक वेल्यो शेल्यो. जबाब. आसोरिताचो ताळो तुम्ही आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाका. ताजो तालो आयच्या दिसा आमच्या मुखार पडटा. चिंतून आयकून काळजान दवरया. सगळीं आयतीं रावुया. जबाब. आसोरिताचो ताळो तुम्ही आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाका. मेरोबाक आनी वरनान मेसोबाक केलीं तशीं तुमचीं काळजां फातरा वरीं दारून करी नाकात. जबाब. आसोरिताचो ताळो तुम्ही आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाका. बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हुस्क्यान मेकलीं तुमी जियेतलीं म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलोल्या दादल्याक सोम्याचे वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्यांक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराचे वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एके लग्न जावंक नासलेले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचेंच पडलां. कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां. कित्याक आपूण आपल्या पोतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सगट फावो ते पडी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार सगळीं उबी रावन आमी उद्गाराचें गायन गावया. B10 527 आमी 7वो श्लोक गावचो. B10 पेज 27. Soy sorbes mora, 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 soy sorbes mora. Devace utorai godati.
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वैभव तुका सोबिया. जेजू आनी ताचे शीस कफारनाहूम गेले आनी सोनवार पावतूच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो ताका शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बशिल्लो एक मनीस ते वेळार तांचे देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून, नाजरेतचे जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक तूं आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळत म्हूण ताका फडफडावन आनी मोठी मोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, ह्या आनी कितें नवी शिकवणी आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्यात्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, एका शारांत खंय एक दुबळी बायल आसली, गरीब ती. हांव तसलें जेवण खाण तिका मेळनासलें. आनी त्या शारांत क्रिश्चन रेडिओ, ते काळार रेडिओ आसतालो, त्या रेडिओचेर जायतीं भक्तीचीं गायनां येतालीं आनी फोन इन म्हूण कार्यावळ आसताली, जे भाशेन फोन इन मानजोगतीं गितां म्हूण आसलीं आमच्या रेडिओचेर. हे बायलेन ते क्रिश्चन रेडिओ स्टेशनाक सांगलें, म्हजे लागीं कांय ना जेवंक, हांव उपाशी आसता, हांव दुबळी. हो तिचो ताळो खंय एका गिरेस्त मनशान आयकलो, पूण तो खंय देवाक मानिनासलो. ताणें चिंतलें, हे बायलेचें फोकाण करुया. आपल्या सॅक्रेटरीक सांगलें, खंय हे वस्तुरेचें एड्रेस पत्तो घे आनी तिका जेवण तयार कर आनी व्हरून दी. ऑर्डर कर जेवण आनी व्हरून दी. तिचे पत्तो, तिचो एड्रेस काडले उपरांत ही सॅक्रेटरी खंय हे वस्तुरेक, दुबळे वस्तुरेक जेवण घेवन गेली. दारार मारलें, फिरें दार उगडलें आनी ते वस्तुरेक खंय हे सॅक्रेटरीन हे गिरेस्त मनशाचे ओन बावडती तो देवाक मानिनासलो, ताणें काडलें आनी जेवण दिलें. ती खंय सोमतेंच जेवण घेवन गेली, भितर गेली. हे सॅक्रेटरीक अजाप दिसलें, अरे वस्तू विचारिना फुऱ्यान कोणें जेवण धाडलां. कित्याक सॅक्रेटरीक ह्या बॉसान सांगलेलें, ती तर विचारीत जेवण कोणें धाडलां, देवचारान धाडलां म्हूण सांग. तुजे लागीं तर विचारलें हे वस्तुरेन कोणें जेवण धाडलां, देवचारान धाडलां म्हूण सांग. पूण हे वस्तुरेन कांय विचारूंक ना. जेवण घेतलें, सोमतीच कुजनांत गेली आपल्या. ही सॅक्रेटरी तेच्या फाटल्यान गेली ती वस्तुरेचे आनीक तिका विचारलें, बाय तूं विचारिना कोणें जेवण धाडलां तें? आनी ती वस्तुरी म्हणूंक लागली, ना जेवण कोणें धाडलां तें हांव जाणा, देवान धाडलां. वेन गॉड ऑर्डर्स इवन डेवल ओबेज. तिणें आन्सर दिलो खंय हे वस्तुरेक, वेन गॉड ऑर्डर्स इवन डेवल ओबेज. देवचार पुरान मान बागयता जेन्ना देव ऑर्डर करता. हें जेवण देवान ऑर्डर केलां, म्हाका धाडलां, म्हाका देवचाराचें पडूंक ना. तो मनीस रावतालो, हिची फकाणां करूंक देवचारान धाडलां तुका जेवण.
तूं देवा लागीं मागताली न्हू देव पावना देव सार पावता. भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा तीच खबर. जेजू मेळ्या आत्म्यांक अधिकार दिता भायर सर ह्या मनशा वेलो आनी तो मनशा वेलो भायर सोदता. वेन गॉड ऑर्डर्स इवन डेवल ओबेज. भाव भयणीनो, देवाची पदवी शिममेन नाशिल्ली. देखून आयचें शुभ वर्तमान भाग्योन मार्कुचे आमकां शिकयता. लोक अजाप जातालो जेजूची शिकवण आयकून, कित्याक ही वूड टीच विथ ऑथॉरिटी, अधिकार आसलेल्या भाशेन शिकयतालो. तुमी पुर्विल्यांनी सांगलेलें आयकलां, हांव तुमकां सांगता, जेजू म्हणटालो. दोळ्याक दोळो दांताक दांत, हांव तुमकां सांगता, तुज्या एका पोल्याचेर मारल्यार दुसरो पोलो दाखय. हांव तुमकां सांगता, तुमचे दुस्मनाचो मोग करात, तुमकां वायट करतल्यांक बरें करात, हांव तुमकां सांगता. Jesus was preaching with authority as a person who had authority. Not only that, he makes sure that everybody who sees him knows that he is doing it with authority. Even for the devils, देवचाराक पर्यंत धांवडावंक पदवी आसा म्हूण जेजू दाखयता. देखून त्या मेळ्या आत्म्याक सांगता, जो बोबाळ मारतालो, नाजराचे जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आहा. जेजू ताका सांगता, भायर सर ह्या मनशा वेलो, ओगी राव. तो ओगी रावता, भायर सोदता. देखून लोक अजाप जाता. भाव भयणीनो, देवचाराची पदवी मोडूंक देव आपल्या पुताक जेजूक धाडटा. भाग्योन लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 4व्या वेसवरांत 16वे ओळीन जेजू वाचता इजाईयास प्रवादीच्या पुस्तकांतलें, सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका धाडला. कितें करूं? गरिबांक बरी खबर पुरगटूं, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक, देवचाराचे पदवेकार आसलेल्यांक मेकळेपण दिवं, देवाचे मोजतीचे वरोस पुरगूट करूं, कुड्ड्यांक नदर दिवंक, थोंड्यांक सुटका दिवंक, गुलामांत आसलेल्यांक मेकळेपण दिवंक. देवान बापान म्हाका धाडला. जेजूचें काम, जेजूचें कार्य भाव भयणीनो मेकळेपण दिवंक आसलें. देवचाराचे पदवेचेर आनी धर्मशास्त्र शिकयताले ते शिकवणीचेर अधिकार जेजूक आसलो. आयज बाबा भयणीनो, तो जेजू आमचे बरोबर आसा. समाजांत नदर मारल्यार आमी देवचाराची पदवी आजून आसाची दिसता. आजून पुऱ्यान आमकां मेकळेपण मेळूंक ना अशें आमी चिंता. कितलें वायट आमच्या समाजांत घडटा, कितलें कुटुंबांत, वाड्यांत, गांवांत आमच्या देवचाराची पदवी आसा दिसता. इज द डेवल स्टील पावरफूल. ताचें राज आजून पुऱ्यान मोडूंक ना काय. आजून पुऱ्यान देवचाराची पदवी आमचेर आनी सोमेस्तांचेर राज चलयता काय. भाव भयणीनो, अशें दिसता. कित्याक संवसारांत सगळें वायट बोल्लेलें आहा. देश देशाचेर झुजतात. देशाचे फुडारी जायते फावटी तांकां लोकांनी निवडून काडलेले आज जबरदस्तेन आपले देवचाराचें एके भाशेन राज चलयता. मारप, झगडीं, झुजां अदीक अदीक वाडयतात. देवचाराचें राज सोंपलें काय बाबा भयणीनो. देवचाराचें राज सोंपोवंक, देवचाराक आमचे पांय तळा बसून देवान आमकां एक एकल्याक आपल्या आत्म्यान बोल्ल्यात. वी शूड बी द एजंट्स ऑफ गॉड, नॉट ऑफ द डेवल. आमी देवचाराचे गुलाम न्हय, पूण आमी स्वतंत्र. देखून ही खरी स्वतंत्राय कशी आमकां आपणावंक आनी जियोवंक देवान आपलो आत्मो आमकां दिला. बरें आनी वायटा मदीं सदांच झूज चलता आनी आमी बरें ताका वेंग मारूंक
आनी वायटाचेर जैत व्हरून आमकां एक एकल्याक बाबा म्हणिनो आव्हान आसा. देवचार भाग्योन पेद्रू आपले चिटीन म्हणटा ते भाशेन द डेवल इज प्रावलिंग लायक ए रोरिंग लायन टू डिवावर अस. देवचार शिवा भाशेन आमकां गिरासूंक रावता आनी जायते फावटी आमी ताचे गुलाम जाता. पूण देवान आपल्या पुता उद्देशी देवचाराचेर जैत वेला आनी आमचे सोबे आसा आमचो आस्कारी बागेन मिगेल तो देवचाराची गोमटीच मोस्तिता. देवचाराचे राज न्हय देवाचे राज आमी बांदून हाडू. द ऑप्शन इज आज. आज सोबीत दुसरें वाचप आमी आयकलां बागेन पावलू कोरिंतकारांक बरयलेली पयले चिटीन म्हणटा उस्क्या मेकळी तुमी जियेलेली म्हाका जाय. द डेवल is putting into us worries and tensions. कितल्यो worries आमच्यो, कितलें tension आमचें. We have become slaves of tensions and worries. कितलो लोक बाबा म्हणिनो टट करून मोत्ता, हार्ट अटॅक जाता. सगल्यो ओगोत कोहल्यो कोहल्यो त्रास, कोहली कोहली चिंतना, टेन्शन्स, worries. We are full of tensions and worries. तुमी हांगा म्हाका आयकता आसतना पिरान जायते फावटी आमचें मन बोल्लां कोहलें टेन्शनांनी, बोल्लां वारींनी. आनी बागेवन पावलो ही ओपन्स हिज लेटर टुडे उस्क्या मेकळीन तुमी जियेलेली म्हाका जाय. वेदर यू आर मॅरीड or whether you are single, उस्क्या मेकळीन जियेलेली म्हाका जाय. देवचार कितें करता आमकां सगल्यो गूड टेन्शन घालता, सगल्यो गूड आमकां वारींनी धाडटा, सगल्यो गूड आमी चिंता मातशें पिरायेची जाली म्हणजे कितें जातलें. घरांत भुरगीं आसात, सगळें आसा म्हाका, तरी आसतना आय लिव इन वरीज, आय लिव इन एन्जायटीज. हांव सुपुल्लो भुरगो आसलो तेन्ना म्हजी आवय काम करताली सगल्यो गूद घरांत आनी केन्ना केन्नाय आय वॉज द फेवरेट वन. हांव तिका फकाणां करतालो. ती म्हणटाली हांव मेली जाल्यार तुमी उबत पडटली म्हणटाली आमकां. आमी चौग जाण उबत पडटली. हांव तिची फकाणां करतालो मम्मी आमी उबत पडची ना, हांव हॉटेलांत वचून जेवतलो म्हणटालो. I could talk to relate to her like a small child. Baba Mudino, we are so worried about all the tensions, every one of them. And the devil is happy. आमी वारीनी जियेता, टेन्शनांनी जियेता, फुडें कितें जातलें तें पळयता. Devil is happy because we are enslaved. जायतीं गायन आहात काय बरी, डोंट वरी बी हॅपी, काय बरें कांतार तें. इट वॉज वन ऑफ द टॉप सॉंग्स, डोंट वरी बी हॅपी. आमी गायनां करता वन डे एट अ टायम, एक एकूच दीस, फाल्यांचें आमकां पडूंक ना. वन डे एट अ टायम लॉर्ड, एक एकूच दीस गायनां म्हणूंक सोंपें, जिवीत दुसरेंच. भाव म्हणून आज आमी घरा वयता आसतना ही चिंतना मनान धरुया. द डेवल इज प्रावलिंग लायक ए रोरिंग लायन. जेजून देवचाराचे पदवेचेर जैत वेलें. पवित्र पुस्तक आमचे शुभ वर्तमान आमकां परतून परतून दाखयतात. डेवल थॉट दॅट ही वॉज विक्टोरियस इवन ऑन द क्रॉस. ही वॉज हॅपी जीसस वॉज क्रुसिफायड. जीसस रोज फ्रॉम द डेड. मोन्ना तुजें कूस खंय, बागेन पावलो म्हणटा. वेर इज युअर स्टिंग ओ डेथ. गेलें तुजें कूस गेलें. ही बिकेम विक्टोरियस. देवचाराचेर जैत व्हरून जेजू जिवंत जालो. आनी हें जिवंतपण आनी हें जैत आमचें केन्ना वेन वी फायट एगेन्स्ट द डेवल एंड ताचे बुलोवण्यांक we do not yield to the temptations. तरेची temptations. But when we are free, then we are happy. आयज घरा वयता आसतना
म्हणून धरुया. जेजून जोईत वेले, when God orders, even devil obeys. When God orders, even devil obeys. उभी राहूया. सोत म्हणता देवाक, सोरपोत विधार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुस्तारा, आणि जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या विंगोर बी संभलो, आणि क्वारमृतान जल्मलो, पोंस काल खुश सुसले, तेका कुशार जुळलो, तो मेलो आनी तेका पिलो, तो मेल्ल्या म्हणून निवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपूत विधार, देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकसार, पातक्यांचें बक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी बापाक उबारतना सगल्यांक आमकां जेजून हाडिल्लें मेकळेपण फावो जावंक मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या अधिकारान क्रिस्ती धर्माची शिकवण पोरजेक पोरगोटूंक आनी क्रिस्ती शिकवणे आड जियेतल्याची मोना उजवाडांक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती धर्माचे शिकवणे प्रमाणे क्रिस्तांवांक जिवंक सवलत्यो फावो करूंक आनी क्रिस्तान परकोटले बरे शिकवणेची बियां किल्लान हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सगल्यांनी आमचें क्रिस्तांवपण जियेतना आमकां जायते भाशेन फुडें वचूंक न्हय, बगोर क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे जिवंक आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. क्रिस्ती धर्माची शिकवण परगोडटात तांकां आमचो आदार दिवंक आनी क्रिस्ती धर्माची शिकवणे आड वेतात ताचे आड आमचो तालो उबारूंक आनी प्रवादी कशी क्रिस्ताची बरी खबर कालचीदारपणीन परगटूंक बापाची कृपा मागुया. बाप्पा मोगळा, तुझ्या पुतान देवचाराचेर आनी देवचाराच्या अधिकाराचेर जोईत वेले. जायते फावटी आख्या संवसाराक चिंपडलेले पवित्र सभेंत तरेतरेची शिकवणू आमकां देवा आनी पेलेस आशिल्ली पयस व्हरतात. आमी सगळीं ह्या मिसा भेटींत वांटो घेतल्यांक अदीक आनी अदीक आमची मुळां पडां भावार्थांत गोट कर देवचाराचेर आनी देवचाराचे सगळे ताळणेचेर आनी शिकवणीचेर जैत व्हरूंक
तुझे पवित्र सभेक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसी. बेटोनेक आमी गायन गावुया. C24 मातयेचें मागार करून पान 30 आनी 8. C24 पेज 38. उबी रावया. भयणी भावांनी आमचें बलिदान सर्पवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेश्वरा आमचो मोगाळ बापा, आमी तुजी मोगाची भुरगीं ही वेदीचेर ही दानां घेवन हाडल्यांत प्रसन्न जावन ती तूं मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आनी भोव करून देवचाराचेर आड पोदवी आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरितावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतली आनी देवचाराचे पदवेंतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोलदार बरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सवी तुका सोयसो. सर्वेस्पराची नावी येता दाखासो. उत्सवी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोस आनी कांस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगुटुया. बापा जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव म्हणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पोर जळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांक तरेतरेच्या उस्क्यांनी भरून जियेतल्यांक तरेतरेच्या देवचाराच्या चोपक्यांत आसलेल्यांक आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांक आमकां सगल्यांक तुजी दया फाव कर. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पुती बाग्यून जुजे बाग्यून दोमृत आमचो आस्कारी बाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भयणी भावंडो आमचो आस्कारी बाग्यून मिगेल सगळे देवचाराचे चोपक्यांत ते आमकां वाटयता. सदांच देवाचें राज स्थापूंक आनी देवाच्या राज्याची आमकां येडदेरी करूंक ताचो व्हडलो आनी मोठो हुस्को आमी सगळे तरेचे देवचाराची ताळणेची जोयत व्हरूंक आनी देवाचें राज आमच्या मना काळजांत आनी आमच्या मदें शिंपडावंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सर्वेश्वरा सूर वायटांतली सगळे तरेच्या हुस्क्यांतली सगळे तरेच्या देवचाराची ताळणींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवंशान उतयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन जांगबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशेपर म्हणी तिका शांती दी. तुळशी काय कोटान सांबाळ. तुजी आतां राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया.
शिवे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. वस्त जेजू जो उदिकारान शिकयतालो मेळ्या ओतम्याक पुऱ्यान आपलो उदिकार दाखयतालो मेळ्या ओतम्या आशिल्ल्यांक मेकळेपण दितालो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. आपल्या जेवणांत आमकां वांटून घेवंक फुडें सोदतली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. आशेता काळीज मोजे जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया. D4 पान 49 D4 पेज 49. This morning,
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाल बाप्पा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आयज तुवें आमकां वांटो दिलाय. तुजो पूत देवचाराचेर जोईत व्हरूंक आनी आमकां एक एकल्याक खरी सुटका दिवंक वावुरता. दिसाचे दिसाक देवचाराचेर ताळणीन पडना जावं, पूण तुज्या पुताच्या एकचारान सगळे तरेचे वायटाचे जोईत व्हरूंक हें जेवण आमकां गोठाय आनी बोळ दिवं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. कास दिन बा सगल्यांक तुमकां हे मिसांत वांटो घेतल्यांक, आमचे लिटर्जी सेवा धर्मांत वांटो घेतल्यांक आमच्या भयणांक, तशेंच आमच्या कोयराक आनी सगल्यांक तुमकां आमच्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स सिस्टर्स तुमच्या आदारान दिसान दीस आमची पवित्र सभा उदीक जी वाड उदीक उर्बेन भरलेली जावंक आमचो हुस्को. फाटल्या आयताराक आमचें धर्मदान कलेक्शन जालें 94,441. तशेंच बुधवारा दीस 8,180 आनीक पांचवेवाजाचे परबे दिसा सकाळीं मिसा 10,150. SSVP कलेक्शन इगोजेचे दारा भायर आयतारा दीस 25,610 रुपया. सगल्यांक तुमकां तुमच्या उदारपणा बसत देव बरें करूं. आज आमचे सगळे तरणाट्यांक जमात आसतली मोलावणी करूंक तांचे यूथ फेताची दुसरे मीस जाल्या उपरांत तरणाट्यांनी वांटो घेवंक मागता. बांबोळीनो आज सांजे 5:30 आमच्या इगोजेन बागयोन सेबास्टियानाची परब. परबेचे मीस 5:30 वाजता. फादर मारियो डिसूजा आमचे बरोबर हाजीर आसतलो आनी देवाचें उतर आमकां परगडटलो. मिसा उपरांत भक्तीपणी आमी पुरसांव करतले. पुरसांवांची मांडावळ करूंक तशेंच सगळे तरेचो तांकां दिवंक कॉन्फ्राद हांकां आमी उलो मारता. आपआपली अपमूस घालून येवचें आनी मांडावळ पुरसांवांची सांबाळची. पुरसांव दोंदऱ्यांतल्यान सांपावलांतल्यान आमी इगोजेंत धाडटले आनी पुरसांव चलतना खेरीत भाशेन मागुया आमकां बागयोन सेबास्टियानाची मजत सगळे तरेचे पिडेंतली, भोव करून आयच्या काळाच्या पिडेंतली डायबिटीज, हार्ट अटॅक्स, कॅन्सर, कोवीड हांतले आमकां मेकळीं करूं. हे उत्सवीक वर्सांत हे पिराच्याचे पुरसांव करूंक आमी तयार जावया. तुमी मिसाक आयिल्ली तुमच्यांनी सांजे पुरसांवांत वांटो घेवंक येवंक येता. फाल्यां सोमार फाल्यां 4:15 तेर्स उपरांत प्रेयर मिटींग. फाल्यां आमची इगोजेन इंतेर आसा आनीक 6:15 फाल्यां लग्नाचो भांगरा उत्सव समारंभात आमची भयण आनी भाव जॉ आनी रेजिना नागाळी वाड्यांतली तांचेय पासत मागुया. 50 वर्सां काजारी जिविताची एक व्हडलें देणी देवाची तांचे पासत मागुया. मंगळारा दिसाक 30वेर आमच्या भारतांत शांतीचो दीस आमी पाळटाव, डे ऑफ पीस. सांजे 6:30 वरांचेर नवी गवळीक फिरगो सभा आकारणीचें उलोवप 5वें उलोवप निमाणें सेशन 30 तारखेर. आदले तशेंच आतांचे PPC वांगड्यांनी वांटो घेवंक आमी मागता. फादर हेनरी फाल्कांव आमचे मदीं हाजीर आसतलो हें उलोवप दिवपाक. उपकार करून हे निमाणें सेशनांत सगळीं आमी वांटो घेवया. उलो मारता ओल्ड एंड न्यू PPC वांगडी वांटो घेवया. बुधवारा दिसाक 31 तारखेर डॉन बॉस्को हाची परब. सालेजियन मोटवाशांचो तो फुडारी स्थापनी करपी. हॉटशेल सालेजियन संस्थेचे वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी दिन वाजता हांव तांच्या वावरा बसत. थंय मीस जातलें हॉटशेल 7 वरांचेर सकाळीं. शुक्रारा दिसाक 2 तारखेर जेजूच्या देव मंदिरांत भेटवणेची परब. ते दिसाक 40 दीस जातात नातालांचे परबेक आनी 40व्या दिसाक जेजूक
ताची आवय बापूय देव मंदिरांत घेवन वतात. आमी वातींचेर आशिर्वाद घालतले आनी पुरसांव काडून इगोर्जेंत येतले. हे वातींचेर आशिर्वाद पयल्या मिसा उपरांत जातलो. पयल्या मीस जाताच पयल्या मिसाचो आनी दुसऱ्या मिसाचो लोक मेळून आमी मोनुमेंटाशी एकठांय जातले. वातींचेर आशिर्वाद मीस थंय सुरू जाता. वातींचेर आशिर्वाद इज पार्ट ऑफ द मास. थंय वातींचेर आशिर्वाद आनी मागीर इगोर्जेंत येवन मोहिमा आमी गायन करतले. 7:30 हे दुसरें मीस सदां भाशेन. वाती तुमी हाडच्यो आनी आमचे लागीं आसतल्यो आमी दितले. बरे भाशेन ह्या पुरसांवांत वांटो घेवया. सगळीं आमी भायर एकठांय जातले आनी पुरसांव काडून भितर येतले. पयलो शुक्रार जाल्ल्यान त्या दिसाक सांजे कुमसारां 5 ते 6 उपरांत सांजे मीस आसतलें. तशेंच मीस आसतलें केरांत सदां भाशेन. 7:30 मीस जाल्या उपरांत नव्या ऑफिसाचेर आमचो आशिर्वाद. बामणिनो आमचें ऑफिस चर्च ऑफिस धाकटुलें आसतालें. जायते फावटी जायतो लोक येतालो आनी तांणी भायर रावंक पडटालें. आमी आतां ऑफिस नवें केलां. ऑफिसाचो आमी वाडोवणी केल्या. नव्यो बिजलीचो उजवाड घाला. AC घाल्या आनीक सोबीत केलां. कित्याक कोणूय येता दुसरो पादविकार येतलो तांकां दुसरे पाद करूंक वेवस्थीत ऑफिस आसचें खातीर. तालिगांव म्हणटच बरो गांव बरे भाशेन सवलती म्हणटच आ ऑफिस हॅज बीन रेनोवेटेड आनी व्हडलें केलां वीथ एअर कंडिशनींग. आनी आमचे बुक्स आमचे सगळे आर्कायव्स म्हणजे गरजेचे बुक्स आमी भितर दवरतले. तुमी नोदोर मारची. दुसरे पुर्बे दिसाक आमी ह्या नव्या इगोर्जेच्या ऑफिसाचेर आशिर्वाद देवाचो मागतले. तेच दिसाक 2 फेब्रुवारीचेर सुरू जाता नवें लूट साहेबांचें हॉटसेलांत. लूट साहेबांची कॉपेल आसा खाला. आमचे 2 बस्कोचे पाद्री तें पळयतात. थंय नवें सुरू जाता. 5:30 तिर्स आनी ते उपरांत मीस. फुडल्या आयताराक आमचे इगोर्जेंत भुरग्यांचो पयलो कुमुन्यांव. सदां भाशेन भुरग्यांक सकाळची दोतून आसतली. भुरग्यांक आनीक आवय बापायक आनी पयलो कुमुन्यांव घेतल्यांक मीस 9:30 वाजता. 9:30 वाजता ह्या दिसांनी तांची तयारी चालू आसा. आमचे भुरग्यां बसत आनी तांचे आवय बापाय बसत आमी मागुया. 5 फेब्रुवारीचे फुडल्या सोमाराक PPCची जमात सकाळी सांजे 6:30 वाजता. तशेंच 6 सांजे 6:30 वाजता नव्या वांगड्यांक हांगा हाजीर जातल्यांक सेशनांनी तांकां धाकटुलो एक रितीर कसो आसतलो. मागण्यांची रीत आनी उपरांत तांची इलेक्शन्स आसतली. फादर एरन मेगल्याइश आमचे बरोबर आसतलो. ही धाकटुली एकंताय आनी मागण्यांची रीत चलोवपाक 6 मंगळारा दीस सांजे 6:30 वाजता. बामणिनो आमचे सिनियर सिटीजन्स घडोवन हाडटात व्हॅलेंटायन नायट फेब्रुवारीचे 9 लिटल फील्ड ओपन एअर हॉलांत सांजे 6:30 ते 10 पर्यंत. सांजे 6:30 ते 10 बंद जातले. आमचे उलो मारता तुमकां सगल्यांक आमी वांटो घेवया. तिकेटी भायर विक्रेक आसात आनी आमचे सिनियर सिटीजन्सा लागीं आसात. सिनियर सिटीजन्स आसात वांगडी तांकां 250 रुपया जेवण आसा. स्नॅक्स आसात. युथाक 300 रुपया आनीक व्हडल्यांक दुसऱ्यांक 500 रुपया. तुमी येवची. आख्खे वर्सभर तरेच्यो एक्टिविटीज करतात. हो तांचो फंड रेजिंग म्हणून तुमी तांकां तेंको दिवंक आमी उलो मारता. आमचीच सिनियर सिटीजन्स ती आमच्याच घरांत आशिल्लीं. दे हॅव वॉक्ड अ लिटल मोर देन अस. दे आर 60+.
म्हणटच आदार सहकार तांकां दिवया. 26 ह्या म्हयन्याचे फाटले शुक्रार दीस आमच्यो विडोज विमेन ऑफ होप आनी एक मेळावो केलो. सगल्यो अस्तुऱ्यो तांचे गोरकार सोंपल्यात, तांकां विडोज म्हणटात, ती सगळीं कालांगूट इगोजेच्या हॉलांत एकठांय जाल्ली. 3 वरां ते 6 वरांचेर पुरान तांची कार्यावळ आसली आनी आमी सगळीं खुशाल जाल्यो तांकां पळोवन. कितलीं अडेचशीं अदीक ती आसली. गोंयची सगळी गोंयची आयिल्ली, उत्तरेक दक्षिणेक आमची विमेन ऑफ होप तालिगांवची, विमेन ऑफ होप कारंजालेंची, आनी खंय वास्को, मोर्मुगांव, चिकाली, सांजासीन, शिशिणी, तोलेकांटो, आसोलना, वेली सगळ्या गांवच्यो अस्तुऱ्यो आमी तांकां जायते फावटी रान बायलो म्हणटा, म्हणजे गोरकार सोंपल्यात. ह्यो अस्तुऱ्यो एकठांय जाल्ल्यो आनी कितलो सोबीत प्रोग्राम तांणी दाखयलो स्टेजीर. एकल्या जोम्यान कितलो सोबीत तांणी प्रोग्राम केलो. थंय दादले नासले, फकत दोग जाण पाद्री आसले. एक फादर पियो आनी एक हांव, दोगूच पाद्री आसले. आनी सगल्यांक इतली उर्बा. अस्तुऱ्यो जायते फावटी समाजान जायते फावटी चिंता ते रान बायल, तांचे सगळे कितले गूण ताणें दाखयले सभे माझा. आमच्योच पुरान अस्तुऱ्यो ज्यो जाणट्यो आसल्यो ताणें कुरुदीन डान्स केलो आनी सगळी लोक अजाप जालो. पोर्चुगीज कुरुदीन डान्स तांणी माचयेर दाखयलो तांकां. आमची ताळगांवची विमेन ऑफ होप बरी तांचे भाशेन पुर्तुगेज तांचे भाशेन न्हेसून कॉस्ट्युम्स घालून बांबडिनो ही अभिमानाची वस्त आमकां सगल्यांक. आनी कितल्यो लोकांनी तांकां ताळयो मारल्यो, तांकां शाबासकी दिली. आमी खेरीत भाशेन उगडास कोत्तांव फेब्रुवारीचे 11 ते 24 पर्यंत रेदेमतोरीस पाद्री आमच्या गांवांत येतात मिसांव दिवंक. सगल्यांक तुमकां भेट कोत्तले ते 2 सातोडी आमच्या गांवांत आसतले. आमी फुडें सरुया. कोणा लागीं आमी आदार मागतले. डेली लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सगळें आसा तांकां. आमी तांची बरी वेवस्था करूंक आनी तांची रावणें हांगा आमचे मदें राबिदो. दे आर स्टे विथ अस. वी नीड टू मेक कम्फर्टेबल. म्हणटच तुमी ह्या वावरांत मिसळ जातली म्हूण आमी रावता आनी भोव करून सगळीं हाजीर जावया. भुरगीं, तरणाटीं, जाणटीं वेळ काडुया. भुरग्यांक ट्युशन आसा, मातशें वेळार आपोवया. सांजेचें जावं मिसांत जावं सेरमावांत वांटो घेवं. हांव रावतां. तुमी हें मिशन आमचें हे वर्साक सक्सेसफूल करतलीं. सगल्यांक सांगुया, दुसऱ्यांकूय आपोवया. ते जाग्यार जायत्यो घडयो देव मिलाग्री करतलो ह्या रेदेमतोरीस पाद्रींच्या फुडल्यान. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस अपोस्टलशिप ऑफ प्रेयर, दुसरे मीस कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रूप, तिसरे मीस विमेन ऑफ होप. अल्कोहोलिक एनॉनिमस जमात आज 10:30 ते 12 पर्यंत उबी रावया. सर्वेश पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ईश्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूची पदवी दिसान दीस तुमच्या जिवितांत अनुभवूंक वचून यात. जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक गायन गावया. F22 तुजो धर्म पोरगोटणार कोर पान 9 आनी 6 F22 पेज 96.